रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 6 वोड 39 ते 42 पर्यंत। लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 39 to 42। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजून ही ओपात तांकां सांगली, एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता, दोगूय फोंडान पडचे नात। शीस आपल्या गुरू परस व्हडतो न्हय। शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो। तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्याच दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना। तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना, तरी तुज्या पेल्याक म्हणटाय, इश्टा म्हज्या राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी। अशें तुज्या पेल्याक म्हणोंक कशें तांकत तुका? आरे दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड, आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत 42 वडीन जेजू कितें म्हणटा, आरे ढोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतले किसोर काडून तुका निवळ दिश्टी पडटलें। जेजू आयज कित्याक सांगता? कित्याक बाबणीनो, आयज तो जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकलां तातूंत जेजू म्हणटा एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता, दोगूय फोंडान पडचे नात। बाबणीनो, आमी सगळीं जाणू की एक कुड्ड्याक आदार जाय। एका कुड्ड्या मनशाक दिसती पडना, आनी समजा एक कुड्डो आतां दुसऱ्या कुड्ड्याक आदार करूंक सोदता, तोच कुड्डो पयलो फोंडान पडटलो, आनी ज्या बरोबर तो वता, तो कुड्डो जावं ओ कुड्डो ना जावं, ताकाय फोंडान घालतलो। कित्याक जेन्ना तो पडटलो, तो आतां दुसऱ्याक पासून जो घोट धरून दवरला ताकाय फोंडान घालतलो। म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां शिवर्तमानान कितें सांगूंक सोदता? तो आमकां कुड्ड्याची खबर सांगूंक सोदता। तो आमकां सांगूंक जाता एका कुड्ड्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक व्हरपाक गरज ना, वाट दाखोवंक गरज ना। जेजू आयज कुड्ड्याची खबर करिना, तो आमकां ओत्मीक कुड्ड्यान म्हणजे स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस म्हणजे कितें? जो ओत्मीक कुड्डो आसा ताका सगळें भायर दिसती पडटा, ताच्या दोळ्यांनी ताका दिसती पडटा, ताच्या कानांनी ताका आयकोंक जाता, ताका जे ताजी भावना सगळे मनशाक जे आहा तें दिसती पडटा। पूण भाव भयणीनो, ताका देवाचें उतर सजमना। ताका देवान कितें उतरान सांगलां ती सजमणी मेळना, कित्याक तो आपल्या ओत्मीक दोळ्यांनी कुड्डो आसा। म्हणटच भाव भयणीनो, जो आपल्या ओत्मीक कुड्ड्यान, समजा एक मनीस ओत्मीक कुड्डो आसा, ताच्यान इग्रोज मात कशी चलोवंक जाता, ताच्यान कशे भाशेन लोकांक देवाचें उतर शिकोवंक जाता, ताका कशे भाशेन देवाचें उतर परगट करूंक जाता। जे मनशांक आदार करूंक जाय, तांकां कुड्ड्यांतली भायर काडूंक जाय जाल्यार, ओत्मीक कुड्ड्यांतली भायर काडूंक जाता जाल्यार कशे भाशेन ताच्यान काडूंक जाता, तोच कुड्डो जाल्यार भाव भयणीनो, हें ओत्मीक कुड्डेपण कशें भायर वता? देवाचें उतर आमकां सांगता की ह्या संवसाराच्या देवान म्हणजे सैतानान जो लोक देवाचें उतर सत मानिना तांकां कुड्डे दवरल्यात। म्हणजे जेन्ना सैतान मनशाक कुड्डो दवरता, ताच्या ओत्मीक कुड्डेपण करता, आतां बाब भयणीनो, त्या मनशाक देवाच्या उतराची सजमणी ना। ती फकत धर्म करतात, मागणे करतात, देवस्पण करतात, लादाई करतात, जे बायलो दोबाजो करतात, पूण भाव भयणीनो, तांकां उतराची सजमणी ना। ती ओत्मीक कुड्डे आसात, आनी जो कोण ओत्मीक कुड्डो आसा त्या ओत्मीक कुड्ड्याक दुसऱ्या कुड्ड्यांक कसलोच आदार करूंक जायना। कित्याक तीच उतर नकत, तीच उतराची सजमणी नकत, तांकांच उतराची सजमणी फकत धर्म करतात।
तर आयज भाव भयणीनो, आमी जी देवाच्या उतरान रिगून रावल्या, आमचे कुड्डेपण भायर गेलां, आमचे ओत्मीक कुड्डेपण भायर गेलां, आतां आमकां उतराची सजमणी मेळटा, पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता, पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. आमी आमकांच हो प्रश्न विचारुया, आमी खरेपणी ओत्मीक कुड्ड्यांतली भायर सरल्या जाल्यार आमी खरेपणी जे उतर आमी आयकता, ते उतर आमी शिकता, ते उतर आमकां पवित्र आत्मा शिकयता, ते उतर आमी पाळटा काय? खरेपणी आमी ओत्मीक कुड्ड्यांतली भायर सरल्या काय? हो फकत आमी उतर आयकता आनी एका कानांतल्यान आयकोन ते दुसऱ्या कानान सोडटा. आमी खरेपणी ते उतर पाळटा काय? आयज भाव भयणीनो, आमी फकत ओत्मीक कुड्ड्यांनी आमी ओत्मीक कुड्डे आसा जाल्यार और आमचे कुड्डेपण भायर सरला जाल्यार आमी आयज एक बरी देख दिवया दुसऱ्यांक, संवसाराक बरी देख दिवया, आमच्या इग्रोज मात एक बरी देख दिवया, ह्या संवसाराक जी अजून जेजू क्रिस्ताक ओपनात तांकां देख दिवया आनी आमचे ओत्मीक कुड्डेपण आमी भायर सरला जाल्यार आमी आयज दुसऱ्या कुड्ड्यांक आदार करूया. दुसरी जी ओत्मीक कुड्डी आसात तांकां देवाच्या उतराची सजमणी दिवया. तांचे ओत्मीक कुड्डेपण भायर सरोन तांकां उतराची सजमणी दिवन तांकां जेजूचे शीस करूंक आमी आयज वावरुया. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी ह्या ओत्मीक कुड्ड्यांतल्यान आमी भायर सरल्या, आयज भाव भयणीनो, आमच्यान दुसऱ्यांक आदार करूंक जाता, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाता. तेन्ना भाव भयणीनो, जी उतरां जेजू आयज उलयला, कितें म्हणलां ताणें ह्या वडीन म्हणटा, अरे धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाट्टी पयली काड आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतली किसोर काडून तुका निवड दिश्टी पडटलें. आयज भाव भयणीनो, आमकां दिश्टी पडना जाल्यार आमी ओत्मीक कुड्डी जाल्यार आयज देवाच्या उतरान रिगून रावया, पवित्र आत्म्या कडेन मागणी करुया आनी पवित्र आत्म्याक सांगया, पवित्र आत्म्या, म्हजे दोळे उक्ते कर, म्हजे ओत्मीक दोळे उक्ते कर, म्हाका उतराची सजमणी दी आनी उतर हांव पाडून खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, भावार्थीचें जिवीत, जैतिवंत जिवीत जिवंक म्हाका फावो कर. आनी त्या उपरांत म्हाका दुसऱ्यांक आदार करपाक आयज म्हाका तुजी शक्ती दी. हेंच आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.